संतोष बरीत काळजा आणि मोगा बरीत एकवटान भक्तीन आमी सर्यां भितर देवाच्या मंदिरां कैसर दोगवाते मोजे नावे संगी मेळटा थंयसर हांव आसा सदां तांचे मोदेगा जेजूचे उतर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें. हर कमिसा डॉल्फी आणि जसिंता मास्कारेनस कार्मेल सेवेन हर कमीस भेटयतात. नॉर्बर्ट आणि जुलिएट विन्सेंट डिसोजाच्या बऱ्या भलायकी बसत मीस भेटयता. लेतिशिया मार्ता देवादीन फ्रांसिस फेड्रिक डिसोजा हाच्या पहिल्या वर्साच्या उगडासा मीस भेटयतात. प्रिया डेरिक डिसोजा आणि एकूटाम देवादीन फ्रांसिस फेड्रिक डिसोजा ताजी कुटुंबादारा कार्मेन डिसोजा आत्म्या मीस भेटयता. डॉल्फी डिसोजा पॅट्रिक रोच हाच्या आत्म्या मीस भेटयता. आयरीन रोच आणि कुटुंब जॉस्पिन आणि सायमन सिरेल पिंटो हाच्या आत्म्या मीस भेटयता. जेसिंता रेबेलो आणि कुटुंब देवदीन जाल्ल्या लेनी मचादो हाच्या आत्म्या मीस भेटयता. मचादो आणि कुटुंब दिविना मचादो आणि रकेल मार्तीस आत्म्याक मीस भेटयतात. मचादो आणि कुटुंब कुटुंबांत मचादो मार्तीस आणि दिकोस्ता कुटुंबांत सरिल्ल्या सर आत्म्याक मीस भेटयतात. मचादो आणि कुटुंब डेनिस पॉल पिरेराच्या आत्म्याक मीस भेटयता. मेरी डेनिस पिरेरा जुलियट कार्डोजाच्या आत्म्याक मीस भेटयता. ताजी कुटुंबादारा हेलिजा विनी पिंटो आत्म्याक मीस भेटयता. विल्मेट रोशन कोरिया. बोगाळ भाव भयणीनो हे मिसचे बलिदान आमी सुरू करया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तदय मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या पहिल्या वचपान देव आपूण कोण आणि कितें तें केलां ते सरसंगती विशीं प्रवादी इसाया लागीं विवरसिता. आनी तशेंच जो मनीस ताचे वयर पाती येवन जियेता ताच्या जिवितान संतोष आसता, पातकां सुटका मेळटा आनी कश्ट अनवरां पयस जातल्यो म्हूण बसयता. इसाया प्रवादी आम्हा सर्वांक देवाताय परतूंक ताजो ताळो आयकूंक आनी ताच्या सडवणेंत वांटेली जावंक आपयता. तर ह्या प्रवादाच्या उतराक पाळो दिवया आनी देवाचे कृपेक पात्र जावया. तशेंच आज आमी भाग्यवंत मेरी एंजल्स हिची परब आचरिता. ती एक कार्मेलीत माद्र 50 आनी 100 वर्सांचें जिवीत ह्या संवसारांत तिचें. ती इटलीची माद्र आनी भितरली माद्र जावन ती प्रायरस जाली, फॉर्मेटर जाली आनी तिचे थंय 2 विशेश संगती आमी पळोवच्यो. मागण्याचें जिवीत आनी प्रत्येक जावन सांजुजे तें आसचें तिचें भक्तीपण. ह्या वरवीं ही शांतीपण जोडटा. केल्ल्या पथकांची दूख धरया. देवा कडचें बोगसाणें मागोवन आमचीं काळजां नितळ करया. हांव पत्की सुपतीधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसा संता मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बेगीन सदां समकां मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात पातून मागता. पदवीदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पथकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन.
Somya kakutka Krista kakutka Krista kakutka Somya kakutka Somya kakutka. प्रार्थूया. देवा आमच्या सोडूनदरा भाग्यवंत मेरी एंजल तुझ्या विश्वासी अहंकारीची परब आज आम्ही संतोषान समरापता. जेजूच्या मोगान भरलेलो अहंकार बेस मानान लेखोंक आणि आमच्या हरियेकलेच्या अभ्यासांत आमच्या कुडीचे निर्मळपण सांबाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ना. Amen. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. हांव सर्वेस्पर दुसरो कोणूच ना. हांव उजवाड रस्ता आनी काळोखाची सृश्टी करता. हांव सूख दिता आनी विघ्नां निर्मिता. हांव सर्वेस्पर हे सगळे करता. मोळबा दवा परी वयता न्हीद देवय पावसा परी कुपाती पडोवंक दिव. भंय उक्ती जावं आनी आमकां सडवून उपजो न्हीद फुलोवन येवं. हांवें सर्वेस्परान हे सगळे रचलां. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर आकाशाचो रचणार तोच देव ताणेंच पृथ्वी रचल्या आनी आकारल्या ताणेंच ती तिरायल्या. ती निर्जळ उरचे खातीर ताणें ती रचोवंक ना. बागार वस्तेची सुवात जावच्याक ताणें ती रचल्या. हांव सर्वेस्पर आनी दुसरो कोणूच ना. पुर्विल्ल्या काळांत हांव हें कोणें परगटलां हें कोणें पयलेंच कळीत केलां. हांवें सर्वेस्परान न्ही. म्हजे भायर दुसरो कोणूच ना. हांव एकलोच नितीवंत देव आनी सडवंदार. म्हजे भायर दुसरो कोणूच ना. पृथ्वेच्या सगळ्या शिमानो म्हजे शिशी परतून येया आनी तुमची सडवण जातली. कित्याक हांव देव म्हजे भायर दुसरो कोणूच ना. म्हज्याच नांवान हांवें शपथ घेतला आनी म्हजें तोंड सत उलयलां. पाटी घेवंक जायना तसले उतारी हे. म्हज्या मुखार सगळीं आपल्यो दिंब्यो मोडटली. म्हज्या नांवान सगळ्यो जिबो शपथ घेतल्यो. म्हणून फकत सर्वेस्परा थंय आसा नीत आनी बोड. ताची रागार जाल्ली ती सगळी लजेन बरोवन ताचेशी येतली. इस्रायलाची सगळी संतत सर्वेस्परा वरवीं जैतेवंत आनी महिमेवंत जातली. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. गळया तुमी आकाशानो जैतेवंताक कुपांतां देवून दी सोमी. गळया तुमी आकाशानो जैतेवंतांक कुपातान देवून दी सोमी. सर्वेस्पर देव कितें सांगता तें आयकता. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतार पाठयता. ताची बेभिरांत आसलेल्या लोकांक ताची सडवण लागीं पावल्या. देखून ताची महिमा आमच्या देशांत वसतली. गळया तुमी आकाशानो जैतेवंताक कुपातान देवून दी सोमी. मोग आनी विश्वासी पळोवन एकामेकाक मेळ्ळ्यात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंग मारतात. विश्वासी पळोवन भुमीन तावन उपजतले. नितीवंत पळोवन सरगरतावन नादर घालतले. गळया तुमी आकाशानो जैतेवंतांक कुपातान देवून दी सोमी. खरें सर्वेस्पर आमचे सुबापुनी दया करतलो. तेदवा आमची भुमी यथेश्ट फिकान जातली सफळ. नितीवंत पळोवन सर्वेस्परा मुखल्यान वेतले आनी ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. गळया तुमी आकाशानो जैतेवंतांक कुपातान देवून दी सोमी. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सुवार्तेच्या परगटणारा वडताळ्यान संतोष बरयत उल्हास सोड.
आपले सर्वेस्पर्धे पतवेन येता. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जुआवन आपल्या शिसामदल्या दोगांक आपोवन अशें विचारूंक सोम्याशी धाडलें. येवसो आसा तो तुनसुकी आमी आनी एकल्याची वाट पळय जय. धाडिल्ले जण जेजूसाची येवन म्हणाले, स्नानदातारान आमकां विचारूंक तुजे सचीन धाडल्यात. येवसो आसा तो तुनसुकी आमी आनी एकल्याची वाट पळय जय. ते आयिल्ल्या वेळारच जेजून साबार जाणांची पिडा शिडा गूण केली. देवसाराक धांवडायलें आनी जायत्या कुड्ड्यांक दीस दिले. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, वसा आनी तुमी आयकलां आनी पळयलां तें जुआंक सांगा. कुड्डे पळयतात, थोंटे चलतात, कोडकार नितळ जाल्यात, बेरे आयकतात, मेल्ले जिवन जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता. म्हजे थंय पातयेनी सुकनातलो बागी. देवाचे उतर ये. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी दोगां व्यक्तींक पळयता. जुआंव बावतिस्त आनी जेजू आमचो सोडूनदार. एलिझाबेथीन तिच्या उतर प्रायर जुआंवक जल्म दिलो आनी तो इस्रायलाचो प्रोफेट जालो. नाजरेंतल्या एका स्त्रीन मेरीन जेजूक तिच्या ल्हान प्रायर अवकारपणांत जल्म दिलो आनी तो जेजू आमचो सोडूनदार जावंक पावलो. जेजूच्या जल्मांतय सगळ्या समाजींत दोन वांटे जाले, दोन भाग जाले, दोन सल्ले ह्या दोन काळ उपजले. पोरनो सल्लो, नवो सल्लो, AD and BC. अशें जेजूच्या जल्मादावन आमी तारीख सुरू करता संवसारांत. आनीक मातेव ताच्या वांजेलांत 11व्या अध्यायांत 13वी बोळ तो सांगता, जुआंवच्या जल्मांतय प्रोफेताचें जिवीत काबेर जालें. ताचे उपरांत आमकां एकलोसो एकय प्रोफेत ना. जेजू ह्या संवसारांत देवाचो पूतच येवन बापाची बरी खबर ताणें प्रगट केली. जुआंवन आपणाचें काम बऱ्या तरान संपलें आनी उपरांत ताचें काम जाताच जेजू गलिलेयाक आयलो आनी थंयसर जुआंव बावतिस्ता जावन ताणें स्नान घेतलो आनी ते दाळा सर्ग उक्तो जालो आनी परव्याच्या रुपार जेजू थंय स्पिरीट संत येवन देवलो आनी सर्गीन धांवन ताणें आयकल्लीं उतरां हो जावन आसा म्हज्या मोगाचो आनी सांगचें तुमी आयका. पूण आयच्या वांजेलांत आमी पळयता हे जुआंवक खरेपणी कळीत जालें जाल्यार आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जुआंव बावतिस्त ताच्या दोगां आपोस्तलांक जेजू जशीन धाडटा, तूं निजाकी देवाचो पूत गी या आमी दुसऱ्याक राखोन आसा जय म्हण. कित्याक तो धाडटा?
ताका कळीत आसलें वो जावन आसा निजाकी देवाचो पूत म्हणून. कित्याक म्हळ्यार 3 कारणां आसात. एक कारण, पयलें कारण, इस्रायल लोक आशेन आशिल्लो सोडूनदार एक पॉलिटिकल लिडर. तो न्हयच आत्मीक संगतींनी सुदारण हाडचो, बगार तो समाजींत आनी आर्थीक स्थितींत लोकांचें बरेंपण पळोवचो, एक पदवेदार, एक अधिक वर्तो राय सकड दुस्मानाक नाश करचो आनी लोकांक भद्रती दिवचो, असलो एक राय ते आशेन आशिल्ले. दुसरें, तो न्हय गलिलियांत बगार ताणें जेरुसलेमांत जल्म जाय आसलें, रायाच्या कुडयेंत ताणें जल्म जाय आसलें, आनीक ताचें राजवट देवळा जावन, प्रधान देवळा जावन, जेरुसलेमाच्या देवळा जावन ताणें चलय जाय आसलें. पूण वो जेजू गलिलियांत मोगरां सांगाता, साद्या लोकां सांगाता आनी सूंक वसूल करच्या त्या पातक्या सांगाता, बरसता, खाता, जेवता, तांचे कडेन उलयता, तांचे कडेन बरसता, देखून तांकां हे नीज जावन देवाचो पूत म्हणून वळखूंक कस जालें. तिसरें, वो जोन बावतिस्त थंय दर्याच्या तडीर, डेड सीच्या तडयेर आसच्या त्या बंदिवानांत तो आसलो आनी तो चिंतून आसलो तो नीज जावन देवाचो पूत जाल्यार म्हाका सोडवून करतो आसलो म्हणून. तें कसलेंच घडनातल्या वेळार ताच्या आपोस्तलांक धाडटा इसारूंक, तूं निजाकी देवाचो पूत घे म्हणून. आनी थंयसर आयिल्लेंच ते कितें करतात, ते ताचे कडेन सवाल करतात, तूं निजाकी देवाचो पूत घे म्हणून. आनी जेजू कितें करता, जेजू आपूण कोण म्हणून सांगना, पूण तांणी करचीं कामां तांकां दाखयता. जेजून कितें केलें, लोकांक शिकयलें. जायतो लोक हरी ताच्या फाटल्यान आयलो. ताचें आयकून तांकां समाधान जालें, तृप्ती जाली, संतोश आयलो, तांचे थंय एकवट आयलो. असलें पळयलें तांणी. मात्र न्ही, ताणें कुड्ड्यांक दीस दिले, थोंट्यांक चलशें केलें, केप्प्यांक आयकशें केलें, आनीक कोड लागल्ल्यांक नितळ केलें, मेल्ल्यांक तांच्या मरणा जावन ताणें उठयलें. हें एका साद्या मनशाक, एका प्रोफेताक खंडीत जावन साध्य न्हय. अशें तो ताका कळीत करता, तो कोण गे म्हूण. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्याच्या विशयांत आमी नियाळ करतना 3 संगती आमच्या जिविताक आमी जिवितांत 3 संगती करूंक आमी प्रयत्न करया. पयलें, जेजूच्या जल्मा वरवीं एक नवो अध्याय तांच्या समाजींत सुरू जालो. तशेंच आमच्या जिवितांत हे नातालांचें फेस्त आमी आचरितना एक नवो काळ आमी जियोंक प्रयत्न करया. पातकां पयस दवरून नितीचें सताचें जिवीत जियोंक. दुसरें, जेजू दुसऱ्यांच्या एक्सपेक्टेशना प्रमाणे या दुसऱ्यांच्या खुशापणांत जियोंक ना, ताणें सदांच बापाची खुशी केली. देखून आमी आमच्या जिवितांत आमच्या समर्थेचे कैदे आमी पाळटा आसतना सदांच देवाची खुशी करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी तिसरें, ताणें आपणाचें देवपण हेरांक कळीत केलें ताच्या करण्या मरेपात. तशेंच आमच्या जिवितांत आमचें क्रिस्ती जिवीत न्हयच उलोवण्यांनी, थोड्या करण्यांनी, बगर आमच्या जिविताच्या बऱ्या शेगुणांनी आनी मोगाच्या बुकसानाच्या जिविता मरेपात हेरांक कळीत करूंक प्रयत्न करया. तसो जेजू आमकां ताच्या बेसावांनी बरोवन दी. आमेन. गोवाचो उंडो दाकांचो वाय बापा तुका भेटयता. क्रिस्ताचे कुडीन
उद्धार कर बापा ओंडोवाय सर्वेस्पोरा देवा दिनवासां तुका उदारपणान तुवें देणी दिल्याय आमकां देणी सगळी आमची तुका भेटयता मायपा संती सगळे स्वीकार कर म्हूण मागता माया मोगान आमी जीव संवसारान बापाला बदयेन तुजो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या महिमेक आमच्यान एका पवित्र विचारावा सर्वेस्पोर मानून घे. भोववर्त्या देवा आमच्या बापा भाग्यवंत अहंकारी मेरी एंजल्सच्या जिवितांत तुज्या मोगाची पवित्र विचित्र पदवी पजळटा ती वळखून आमच्या सेवेचो वो वाकणेचो याज्ञ आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारी वंदवण्याक पाठ करून आनी सर्गींच्या संतोशाच्या आत्रेगांनी बरोवन तुजी साकरी ध्यानी करूंक आमकां कृपा दी म्हणून कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारोया आमी ते सर्वेस्पोराते उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासोया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा सवकणी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्याचो सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयल्लें त्या भक्ता पासत तुज्या पवित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणता आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशाकुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोवंक दिताय देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान होन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नावे येता ताका जय होन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोवन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पवची. त्याच बरे जेवण जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नी कराराची हें रगत पातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें बरावतेलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bhavata Sagod Bogotoya सोम्यान जेजू तुझे वर आम्ही संभ्रमता तुझे पूर्ण जीवन पोन आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक आम्ही
अत्रेक्ता तुझ्या येण्या कामी अत्रेक्ता. बापा, जेजूच्या मरणाचा आणि पुन्हा जीवनपणाचा आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत सोडून आणि सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फाबो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आमरी देवाचे माये सांगाती भगवंत दोन मुतां आनी सूख आनी तुका मनवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन आतरितेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवर्गे पदवेने महिमा तुजी ससनाच्या ससनात. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजोर सिलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. माय मगसो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो, वचोन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शिडयेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सोम्या, तूं म्हजे भितर आमच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्वस्त भ्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळीज मोचे राखून आसा सोम्या तुज्या येण्या अत्रेगान
सेवच्या अंकराच्या जिवितांत्या प्रकाश तुझो फांकर सर्गींच्या त्या जीवनाक तुझ्या सौम्या म्हाका बस काळीज मोचे राखून आसा सौम्या तुझ्या येण्या अत्वेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, तुवें आज आमकां जेजूच्या कस्ता मोर्नाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो केलाय आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां भरल्याय. जेजूचें जिवीत दिसान दीस अदीक आमच्या विनाशी कुडींत दिसती पडच्याक भाग्यवंत मेरी एंजलाच्या देखीन जेजूचें कस मरण आमी सदांच आमच्या कुडींत व्हरोंक आनी अशें तुका एकल्याकच लबदोंक आमकां गटाय दी म्हणून आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोपदिदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. आमेन. पुसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सायबा सांजुजे तू आमचो आदार जात तू आमचो निमानो सुस्कार वायटा वेदनां तू आमची निवार आता आनी मोलाच्या वेळा मोगाळ पुता सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवान कुर्साचे कुरवे निरो आमकां आमच्या आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.